पीएम सूर्यघर योजनेखाला बसयल्ले सौर पॅनल 30 वर्सां चालू उरतल्याची माहिती पीएम सूर्यघर योजनेच्या जनजागृताय मोहिमे वेळार मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच गोंयांतल्या बायलां सशक्तीकरणा खातीर मुख्यमंत्र्यान व्हडली घोषणा केल्या। 1 लाख बायलांनी आपमजत गटात नोंदणी करून फुडल्या वर्सा मेरेन तांची उलाढाल 500 कोटी रुपया मेरेन वाडोवपाचो सरकाराचो हेतू आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। भयणी CLF, RIF, विवो, विलेज ऑर्गनायझेशन्स ही सगळी जाणां हांगासर आयल्या आणि तांच्यांनी सगळ्यात जी 18 CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन्स जी हांगासर आयली आणि आमी तांकां चेक दिलो। तो कितल्याचो चेक वो बाकीच्या लोकांक कळूंक ना, तांकां खबर आहा आणि तांच्यांनी बाकीच्यांकूय सांगूंक ना। तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव, तो चेक आशिल्लो 66 crores of rupees, 66 लाख न्ही 66 कोटीचो चेक तांकां आमी दिला। तांचे अभिनंदन करात, नेटान ताळयो वाजोवन। वो 66 कोटीचो चेक हो ज्या महिलांनी घेतला तांकां ताजी किंमत म्हणजे हो तांच्या मदीं जो बिझनेस एक्टिविटी ती करतात ताज्या खातीर विथ 0% रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर 0% 2 कितले पर्सेंट 7% रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर आमी तांकां दिला, जेणे करून ते आपल्यो बाकीच्यो एक्टिविटीज सगळ्यो बिझनेस एक्टिविटीज ती करतली। आमच्यो गोंयांतल्यो महिला ह्यो सगळ्या क्षेत्रात फुडें येत आसा आणि हे एक उदाहरण आसा म्हणून हांव तांच्या खरोखरूच अभिनंदन करता। अशाच पद्दतीन बाकीच्या सगळ्या महिलांनी फुडें येवप हे गरजेचें आसा। आमी पळयता की अविया मारिया सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि श्री भूमिका विलेज ऑर्गनायझेशन्स ह्या दोनूय विलेज ऑर्गनायझेशन्स आणि मारिया सेल्फ हेल्प ग्रुप हांची हांव तोखणाय करता की तांच्यांनी खूब बऱ्या अर्थात आपल्या गांवांतल्या महिलांक सगळ्या एकत्र हाडून आपल्या पायार उबे रावपाचें काम हे आमच्या महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी केलां। ती काम करीत आसात। तांच्यांनी फाटल्या 11 वर्साच्या कार्यकाळात जवळपास 340 कोटी रुपयाचो टर्नओव्हर हो आतापर्यंत तांच्यांनी केलो। तांच्यांनी 340 कोटी रुपया घेतले, बँकेक परत दिले, ताजो बिझनेस केलो। इतके व्हड काम तांच्यांनी केलां। आमचो टार्गेट आसा की 1 लाख महिला या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या अंतर्गत हाडपाचो आणि 340 कोटी रुपया आसा ते अजूनही 500 कोटी रुपयापर्यंत त्यांचा टर्नओव्हर व्हरपाचो हे काम आम्ही येता त्या वर्षभराच्या कार्यकाळात करपाचें थारायलां। आणि तेका सगळे लोक प्रतिनिधी म्हणजे वयर आसतले सकयल आसतले आमचे पत्रकार भाव आसतले हांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात हाजो अवेअरनेस घडोवचो।